सीसीपी इलेक्शनाच्या रिझल्टा मागीर लोकांच्यो नजऱ्यो आशिल्ल्यो ते की आता मेयर कोण जातलो आणि डेप्युटी मेयर कोण जातलो. सो ह्या गजालींचेर सध्या जे मिनिस्टर आसा बाबूश मोन्सेरात ते क्लियर आयल्यात की मेयर जो आसा तो रोहित मोन्सेरात आसतलो आणि जो डेप्युटी मेयर आसा तो वसंत आगशीकर हो डेप्युटी मेयर आसतलो. जशे फाटीं मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरातान हेडोनान क्लियर केल्ले की रोहित मोन्सेरात आसा तो फुडें तिसवाडींतलो एक कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो आमदार जातलो. सो अशेंय कळोन येता की जो मेरेन असेंब्ली इलेक्शन येना तो मेरेन रोहित मोन्सेरातूच मेयर आसतलो आणि रोहित मोन्सेरात एक असो मेयर आसा जाणे आपलो फाटलो फूल टर्म जी 5 वर्सां आसा ती तेणें पुराय केल्या आणि आता तो परत एकदा मेयर जावपाक चल्ला. आणि जशी आमकां म्हायती मेळटा की असेंब्ली इलेक्शन मेरेन तो मेयर आसतलो, ताच्या मागीर तो MLA जावपाक शकता म्हणून बाबुशान पयलींच क्लियर केला. सो तो मेरेन तरी रोहित मोन्सेरात CCPचो मेयर आसतलो आणि वसंत आगशीकर जो आसा तो डेप्युटी मेयर आसतलो. वेरियस जी कमिटीज आसा त्योवूय डिसायड जातल्यो आणि मेयर आणि डेप्युटी मेयराचे जे नॉमिनेशन आसा ते 27 मार्चाक जातले आणि ताचे जे इलेक्शन आसा ती पयली मिटींग जी CCPची 30 तारखेक जातली. त्या दिसा जो मेयर आणि जो डेप्युटी मेयर आसा तो इलेक्ट जातलो.